आमी आतां नाम म्हळ्यार कितें तें शिकलीं. हांगासर तुमकां कांय वाक्यां दिल्यात. ती वाक्यां आमी पयलीं वाचुया आनी मागीर त्या वाक्यांतलीं नामां सोदून ताचे सकयल आडी मारुया. पयलें वाक्य घेवया. राम आंबो खाता. राम आंबो खाता. दुसरें वाक्य आसा. शरद मडगांव रावता. शरद मडगांव रावता. आनी तिसरें वाक्य आहा. समिराक गुलाब आवडटा. समिराक गुलाब आवडटा. आतां पयल्या वाक्यान 2 नामां आसात. पयलें नाम आडी मारून दाखयल्लें आसा. राम. राम हें एका मनशाचें नांव. ह्याच वाक्यांतलें दुसरें नांव आसा. आंबो. आंबो हें एका फळाचें नांव. आतां ह्या दुसऱ्या वाक्यान पळयात. ह्या वाक्यांतूय 2 नामां आसात. पयलें नाम शरद. हें बी एका मनशाचें नांव. ह्या वाक्यांतलें दुसरें नाम आसा मडगांव. मडगांव हें एका शाराचें नांव. तिसरें वाक्य वाचुया. समिराक गुलाब आवडटा. हातूंतलें पयलें नाम आसा समिराक. हें बी एका मनशाचें नांव. मुखावेलें नाम आसा गुलाब. गुलाब हें नांव तुमी आयकलां? गुलाब हें एका फुलाचें नांव. ह्या वाक्यांतल्यान आमकां अशें समजता मनशांचीं, फळांचीं, शारांचीं, फुलांचीं नांवां आसात ताका आमी नाम अशें म्हणटात. आतां मुखावयलो प्रस्न वाचुया. सकयल दिल्ल्या वाक्यांतलीं नामां सोदून आडी मारात. 1. राजूक बरें चेंपें मेळ्ळें. 2. टोनीन नखेत्र केलां. 3. मिताली वास्को वतलें. 4. बोकडी पानां खाता. 5. मनीशा सायकल चलयता. तर हातून नामां खंयचीं तें तुमी सोदात आनी तयार रावात हां. हांवूय बी आडी मारून दाखयतां. आतां ही पळयात. पयल्या वाक्यान राजूक आनी चेंपें. राजूक हें मनशाचें नांव आनी चेंपें हें वस्तूचें नांव. दुसऱ्या वाक्यान टोनीन हें मनशाचें नांव. नखेत्र हें वस्तूचें नांव. तिसऱ्या वाक्यान परतून मिताली हें एक मनशाचें नांव आनी वास्को हें शाराचें नांव. चवथ्या वाक्यान बोकडी हें जनावराचें नांव आनी पानां हें वस्तूचें नांव. पांचव्या वाक्यान परतून मनीशा हें मनशाचें नांव आनी सायकल हें एका वाहनाचें नांव वा वस्तूचें नांव. मुखार पळोवया. आनीक कांय वाक्यां आसात. माडार नाल्ल सुकल्यांत. रामान रावणाचेर बाण मारलो. मुंबयच्यान कामिलाची चीट आयली. आतां
सांगात पळया तुमी. हातून नामां खंयची ती? बरें तर पळया ती नामां आडी मारून दाखयल्यात. माडार म्हळ्यार माड हें एका झाडाचें नांव. नाल्ल, नाल्ल म्हळ्यार फळाचें नांव. मुखार वचुया. रामान हें मनशाचें नांव. रावणाचेर हें बी मनशाचें नांव. बाण हें एका वस्तूचें नांव. मुंबयच्यान हें एका शाराचें नांव. कामिलाची हें एका मनशाचें नांव. चीट हें एका वस्तूचें नांव. तर शारांची, वस्तूंची, जनावरांची, फळांची, जाग्यांची, सगळ्या वस्तूंची नांवां म्हळ्यार नाम. हें तुमकां समजलें आसतलें भुरग्यानो.